ऑफ अर्बन कितें पळय ते लोकांनी सजमोवपाची गरज आहा आनी तें म्हाका दिसता जे डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू जे नोटिफिकेशन काडपाचो आहा जे ड्राफ्ट येयला आसतले नोटिफिकेशन तेणी एक्सप्लेन करपाचें व्हॉट इज द मिनींग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अर्बन. आतां तूं म्हाका सांगशी कलांगूट इज बींग डिक्लेअर्ड एज अर्बन आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज हे म्युनिसिपॅलिटी जावची ना. वी आर गवर्न अंडर पंचायत राज एक्ट आनी पंचायतूच उरतली. टॅक्स वाडचो ना, खाली फायदो जातलो आमचे जे सीआरझेडान लोक रावता न्हू ते सीआरझेड 2 जातले आनी तितून सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज जातली. आनी गव्हर्नमेंटान आनी पंचायतीन मेळोन म्हणजे टीसीपीन आनी पंचायतीन मेळोन एक रूल काडची पडटली की 0 to 200 हा तो ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चरूच येतलो म्हणून. इट विल नॉट बी मोर दॅन 1 आनी 0 to 90 मीटर्स जे आधी आहले 0 to 90 मीटर्स विल बी एनडीझेड म्हणजे ते बीच जो आहा तो बीचाचे फाटल्यान एरिया ती तशीच उरची म्हणून लायक कांदोली विलेजीन पळया तुमी तशें आहा क्लीन आहा तितून इलिगल कन्स्ट्रक्शन येवपाक जायना. सो that is why if you ask me about Calangute, I am happy that Calangute requires urban status. We don't want municipality. We don't want any other rules to come. Panchayat will remain as Panchayat because we have got all the required facilities in Calangute for to be declared as urban. What about other villages? You don't That's why no definition of urban should be defined by the revenue department, and revenue department jana define kartale what is the meaning of urban and why they are giving that urban status. Panchayats will decide whether they want it or not.